Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. हांव प्रणाली and Pranali's Cuisine आमच्या YouTube चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. तर आज आमी करया एकदम सोपी रेसिपी. ती जावन आसा चरचरीत वेल्ल्यो रवा फ्राय. आता टाइम वेस्ट न करता यो सुरवात करया. तर ताज्या खातीर हांवें हांगा थोड्यो वेल्ल्यो धुवन तांकां अशें बरें उजरावन घेतल्या. ह्यो मिडियम वेल्ल्यो आसा. हाजे जाग्यार तुमी मोठ्यो वेल्ल्यो वापरले जाता. आता हांकां आमी मीठ लावन घेवया. तर तातूंत घालता एक अर्दो चमचो मीठ आनी हें मीठ आमकां ते वेल्ल्यांक बरेपैकी लावन घेवपाक जाय. अशें बरें मुड्डून घेयात. ते वेल्ल्यांक अशें बरें मीठ लावन एक 15 ते 20 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरया. ताजे उपरांत तातूंत घालता एक अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, एक मोठो चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो. हांगा जितले तुमकां तिखट जाय तितले तुमी वापरात. तातूंत मागीर एक चमचो घालता फिश फ्राय मसाला. हो टोटली ऑप्शनल आसा. तुमकां जाय जाल्यार घालात किंवा स्कीप केल्यारूय जाता. ताजे उपरांत तातूंत घालता एक ल्हान चमचो आले लसणाची पेस्ट आनी हें सगळें आमकां वेवस्थीत ते वेल्ल्यांक लावन घेवपाक जाय. बरें मिक्स करून घेवया. अशें बरें वेवस्थीत मिक्स करून घेयात आनी हें आमकां एका वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक सायडीन दवरपाक जाय. ताजे उपरांत वेल्ल्यांक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो घेतला. हातून तुमकां जाय जाल्यार तांदळाचे पिठूय घातल्यार जाता थोडे. आतां आमी ते मॅरिनेट केल्ले वेल्ल्यांक एक एक करून असो बरो वेवस्थीत दोनी सायडींनी रवो लावन घेवया. असो बरो चिड्डावन लायात. हे पळय अशें. आतां अशेंच तरेन आमी उरिल्ल्या वेल्ल्यांकूय बरो रवो लावन घेवया आनी मागीर तांकां तळपाक घालया. ताजे उपरांत कायल गरम करपाक दवरला. तातूंत थोडें तेल घालून घेता आनी हें तेल आमकां बरेपैकी तापपाक दिवपाक जाय. बरें गरम जावपाक दिवपाक जाय. तेल अशें बरें तापलें तशें ते रवो लायिल्ल्यो वेल्ल्यो एक एक करून बरें फापडून ते कायलीर घालून घेवया. अशें बरें सवका घालून घेयात. ताजेर मागीर वयल्यान थोडें तेल घालून घेता आनी हें आमकां रोखडेंच परतुपाक जायना. आनी एक 5 मिनटां उपरांत हें आमकां अशें सवका दुसरे वटेन परतून घेवपाक जाय. त्यो वेल्ल्यो अशें दुसरे वटेन सवका परतून घेयात. नाजाल्यार तांचो तो रवो सगळो पडटा. आनी दोनी सायडींनी आमकां ही बरी कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय. आनी अशे तरेन तुमची एकदम चरचरीत वेल्ल्यो रवा फ्राय खावपाक तयार जाल्ली आसा. ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. सामकी सोपी आसा. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.